Mark chapter 12 verse 38 to 44. तेदवा आपल्या शिकवणेन तो तांकां सांगी लागलो, शास्त्रांची सत्राय घेया, पांय आंगोळले सोन बोवोंक, पेटे सलान सकडाचो सलाम सोडूंक, सिनेगोग सभेन मुखली बसका आनी जेवणाच्या पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां बारीस खुशी. लांब लांब मागणी कर, ते विधवीचे घरा गेळटात, तांकां मेळटली कठीण केस्त. उपरांत जेजू देवाळाच्या काजाना समकार बसून आसता लोक धर्म पेटेन दुडू घालतलो ते पळोवन आसलो. साबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले. तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली. तिने तांब्याचे 2 पैसे काणीक घाले. तवळ आपल्या शिसांक सशी आपूण जिजून म्हणे, हांव तुमकां सांगता, हे धर्म पेटेन दुडू घाल्ल्या भितर सकटां प्रास चड हे दुर्बळे विधवीन घाले. कित्याक हेर सकडांनी आपले ग्रेस्तकायेन बरोवन उरलेले ते घाले, पूण हिणे आपल्या दुर्बळगायेचे कितें आसले ते पुरा आपल्या पोटाची पोडूस तांतू घाली. फर्स्ट किंग चॅप्टर 17 वर्स 10 to 16. तो भायर सरलो आनी जारेफताक गेलो. शहराच्या दरवटा लागीं पावलो तेन्ना एक विधव थंय जळोव जमा करतली. ताणें तिका म्हळें, एका ल्हाना आयदनान म्हाका पियोंक इल्लें उदक हाडून दी. ती तें हाडूंक वेता आसतना ताणें तिका उलो मारून म्हळें, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. पूण तिणें जाप दिली, सरेस्पराच्या तुज्या जिवन देवाच्या नांवान हांव तुका सांगता, म्हजे कडेन उकोडलेलें कांयच ना. मडकेन मूठभर पीठ आनी बरणेंत इल्लें तेल मात्र आसा. हांगा 2 कुडके लांकडा कुडके विसून आयल्या उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता आनी तें कातेल्याव उपरांत मोरतेल्याव. एलियान तिका म्हळें, भियेनाका, घरा वच आनी तुवें सांगलाय तें कर. पूण पयलें म्हाका एक ल्हान बकरी बसून हाड. उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर. कित्याक अशें म्हणटा सरेस्पोर, इस्रायलाचो देव, सरेस्पोर पृथ्वेर परत पावस तडतलो त्या दिसा पर्यंत पिठाची मडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बरणी सुकून वेची ना. ती गेली. तिने एलियान सांगलेले प्रमाणे केलें. अशें तिका एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत खाण मेळ्ळें. सरेस्परान एलिया उदेशी सांगलेल्या प्रमाणे तिच्या पिठाची बरणी खाली जाली ना आनी तेलाची बरणी सुकली ना. साम चॅप्टर 18. सरेस्परा, हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. सरेस्पर म्हजें कडाप, म्हजें कोटे, म्हजो सोडवंदार, म्हजो देव. म्हजें कडाप, हांव तुका शरण येता. म्हजी डाल, म्हज्या तारणाचें शिंग, म्हजो बुरूस. सरेस्पराक स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. पाताळाच्या दर्यांनी म्हाका रेवोड घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतांत सरेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली.